सर आज सगळे सिनियर ऑफिसर गव्हर्नमेंट ऑफिशियल सगळे यांचे कारण कितें आसलें ते आपोवपाचें? न्ही सिनियर ऑफिसां आपोवपा फाटलें कारण अशें आज स्वयंपूर्ण गोंय ह्या अंतर्गत जें आसा की गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत काम करता आनी बऱ्याचशाच ऑफिसरांक ह्या सगळ्या कामाक लायिल्ले आनी मध्यंतरी की हे सगळ्या ऑफिसरांक म्हणजे काणकोण भागांक श्रमधाम योजनेचें काम कशें चल्लां तेंय पळोवपा खातीर तांकां धाडिल्लें आनी ताज्या मध्यंतरी आसतना एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मुख्यमंत्र्यांनी प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटान दिली की ह्या श्रमधाम योजने संदर्भांतलो एड्रेस करपाक संबंद पंचायतीतले 187 पंचायतीचे पंच सरपंच एड्रेस करपाची संदी दिली. म्हणून हें काम आज पूर्णत्वाक आयिल्लें आसा आनी 15 तारखेर जुनाच्या आमी चावी दिवपाचें काम आमचे लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्लाजी त्या कार्यक्रमाक येता आनी त्यामुळे मुद्दाम आज सगळ्यांक एक निमंत्रण दिवप सगळ्यांक म्हणजे कशें जुनी घरां कशी आशिल्लीं आतां कशी जाली कशें काम केलें हें सगळ्यांक एक कळचें म्हणजे जो व्हिडियोज केल्लो आसा तो सगळ्यांक दाखोवप आनी रियलिटी जी सत्य परिस्थिती आनी कशा तरेन तो कन्सेप्ट डेवलप जायत गेलो हें सगळ्यांक कळचें अशें म्हणून जें आसा न्ही सगळ्या ऑफिसरांक मुद्दम आपयल्लें आनी तांकां निमंत्रण दिवपाचें आनी चावी दिवपाचो कार्यक्रम जो आसा तो 15 जून आमी ओम बिर्लाचे हस्ते 4:30 हो कार्यक्रम जो आसा न्ही तो काणकोण भागाक संपन्न जाता. अशी कितली घरां आसतली आयडेंटिफाय केली आतां कंप्लीट केली? आज आमी जी कंप्लीट केलां 20 साधारण जे मार्च म्हयन्याच्या 20 तारखेर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितींत उद्घाटन आमी केल्लें ह्या योजनेचो शुभारंभ केल्लो आनी प्रत्यक्ष काम हें तशें एप्रील म्हयन्याच्या पयल्या आठवड्याच्यान सुरू जालें आनी जवळ आज म्हणजे 2.5 म्हयनो म्हणजे एप्रील मे आनी जूनचे 15 तारीख पर्यंत आसा ह्या 15 तारीख पर्यंत आमी 15 घरां जे आसा न्ही फिनीश केल्लीं आसा. त्यामुळे आज काणकोण तालुक्यांक जर विचार केलो जर जायत आमी सर्वे केल्लो सादारणशे एक 100 घरां अशें जांकां तें घर म्हणपाक येना म्हणजे प्लास्टिकान धापून जालें अशे प्रकारची स्थिती आसा. म्हणजे सादारणशे आनी एक 50 घरां सादारण मोडकी जोडकी आसा म्हणजे आसा एक 200 घरांचो जर एवरेज जर विचार केलो जायत न्ही जाल्यार काणकोणच्या बाबतींत की प्रत्येक गोंयकार मूळ गोंयकार आसा न्ही आपल्या स्वताच्या घरांत आसा अशें म्हणपाक शक्य जातलें आनी ती परिस्थिती म्हज्या मतदारसंघात येवची. म्हज्या मतदारसंघातलो कोणूय खंयचोच मनीस आसा न्ही अशा परिस्थितीक जाका छप्पर ना जो निराश आसा हताश आसा तें आसचें न्ही ही म्हजी भुमिका आसा. आनी त्यामुळे सबंद गोवा भर न्ही हांव देशभर प्रवास करता तितल्या खातीर म्हाका मदत करपी म्हणजे हांव तसो फायनान्शियली खूब सावंड आसा अशें न्ही पूण आज ह्या पोस्टाचेर पावले म्हळें की म्हज्या शब्दाक खंय तरी किंमत आसा. म्हणजे त्या हातूंतल्यान जे लोक देणारे लोक आसा मदत करणारे लोक आसा न्ही आतां पयर हांव एक एग्जांपल सांगता हांव असोच म्हज्या शाळेच्या शिक्षकांक मार्गदर्शन करपा खातीर एक सांगलींतल्यान हांवें मुद्दम म्हज्या एकट्याक डॉक्टर दिलीप पटवर्धनाक आपयल्लें. ताजे बरोबर अनिल कुलकर्णी म्हणून जो आसा तो आयलो. म्हजी शाळा म्हजें काम श्रमधाम हें सगळें पळयतकच तो मनांतल्यान भारावन गेलो मनीस सांगलीचो. आनी एक 2 दिसान हांव पंढरपूर वतालो आनी वता आसतना ताणें म्हाका म्हाज्या घरी जरा येवन जा आनी सगळ्या जाणट्यांक आपयला. तांचें एक ट्रस्ट आसा जाणट्यांचें ताणें सांगलें एक घर बांदपाचें म्हणजे 8 लाख रुपया ताणें म्हाका थंयचे थंयच चॅक दिलो. जो मनीस महाराष्ट्रांतलो ज्या मनीस म्हाका कांय संबंद ना अशे जे लोक आसा न्ही केवळ गोंयांतलेच न्ही देशभरांतले लोक आसा मदत करता. आनी ह्या पोस्टाचे किंवा ह्या म्हाका जो रेस्पेद आसा मान आसा तो मानाचो उपयोग म्हज्या काणकोणाच्या म्हज्या गोंयच्या गोरगरिबाची सेवा करपा खातीर जावचो ही म्हाजी प्रामाणीक इच्छा. सर तो 1 रुपयाचो कॉन्सेप्ट कितें 1 रुपया दिवपाचो आनी कॉन्सेप्ट कशें आसा की लोक पयशे म्हणले की आरोप प्रत्यारोप जाता. लक्षांत घालता ह्या आरोपांतल्यान हांव कसो भायर उरूंक शकता म्हणजे हांवें पयशां खातीर काम सुरू करूं न्ही मनीसपणा खातीर म्हजो आजो पंचो बापूय आनी हांव ज्या गांवांतल्यान आयला ज्या परिस्थितींतल्यान आयला आनी त्या गांवची परिस्थिती हांव पळयला. त्यामुळे त्या वेळाचेर जुन्या पद्दतीन पयशाक म्हत्व नासतालें मनीसपणाक म्हत्व आसतालें आमच्या ग्राम वेवस्थेक म्हत्व आसतालें. आतां हीच याद करून दिवपाची दृश्टीकोनांतल्यान हांवें अपील केलें कितलें म्हाका 1 रुपया दी. हांव दर एक मनशाक सांगता म्हाका तुमी किमान 1 रुपया द्या. 1 रुपया तूं कितलो जम दी
आनी एक दीस श्रम दी मागीर लोकां खातीर सेवा करपाची म्हणजे तुजी मानसिकता तयार आसची अशें म्हणून तांकां म्हणून तो कन्सेप्ट आसा न्ही की श्रम म्हणजे श्रम करप आनी धाम दिवप म्हणजे घर दिवप श्रम करून ताका घर दिवपाचें ह्या कन्सेप्टांतल्यान थोडे आर्थीक जी गरज आसता लागता सगळें श्रमानूच जायना म्हणून ती आर्थीक गरज आसा ती गरज भागोवपा खातीर आमी लोकां कडेन ₹1 अपील केल्लें आसा आमकां ₹1 दिया